वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 12 जाली जाऊन ना 10 मिनटं उरला आता ब्लॉग स्टार्ट केला. पिशवीकाक जस्ट घातले हांगासर. आयज मातसो किरकिर करता. तुम्ही हालले ना म्हणजे थंडी जाला म्हणजे मातशी थंडी जाला. ओके सो किरकिर करता घेवन बस म्हणटा सारको. सकाळच्यान घेवन बसला हांव. मागीर न्हिदलो. मागीर आयज ताका न्हांवपाक घालूंक ना हांवें आतां चिंतलां की एक दीस सोडून एक दीस ताका न्हांवपाक घालपाचें कित्याक थंडी आहा न्ही. सो आतां जस्ट ताका न्ही आंग पुसले, कपडे चेंज केले आणि घातला हांगासर. हांसता आनी मातसो थंडी खोकता अशी नाकांतल्यान बी थंडी भायर येना. कफ करता, खोकली येता आणि जस्ट ताका आतां हांवें दिलें नेबुलायझर की म्हाका न्ही लास्ट टायम डॉक्टरान सांगलेलें की इफ ताका छाती थंडी बीन भरले न्ही ताका नेबुलायझर दी म्हणून. जस्ट ताका दिलें आत्तां एक टायम दिलें. मागीर दनपारां दिवंक जाय आनी रातचें दिवंक जाय. मागीर कफ सिरप सगळें आसलेले बायडे डॉक्टरान दिल्लेले लिस्ट आसलेले बायडे. सो काल शिवाराक हाडलें सगळें मॅडिसीन बीन घातलें. सो मातसो किरकिर करता ना केन्ना न्ही असो तो किरकिर बीन करना. ओगी खेळटा मागीर भूक लागल्यार रडटा मागीर न्हिदता. तो आतां ताका कितें म्हणटा घेवन बस म्हणटा. खेळपाक बी ताका मूड येना न्हू रे. आतां हें टॉयज बीन कांय नाका. हें पळयात हें हांव काल फेस्तासून घेवन येयल्लें. हें नाका ताका ताका प्लेट जाय खंय जालें. आतां आतां हें असलें आयदनां बीन आतां हाडून दिवचें पडलें खेळपाक. सो हें बी ताका आतां कांय यूज ना नाका म्हणटा आपल्याक. हितून बरो खेळटा. आनी एक म्हणजे इश्विकाक आयज 7 मंथ कंप्लीट. इश्वीक तो आतां व्हडलो जालो. गे गे हाय म्हण सगळ्यांक. थंडी जाला न्ही थंडी जाला जाल्यार आयज ताका 7 मंथ कंप्लीट जाता. जाला आतां व्हडलो जालो तूं हय व्हडलो जालो तूं आतां आनी मस्ती खूब जाला न्हू रे. हय खेळ खेळ. मातशें लागीं बसल्यार न्ही तो मातसो खेळटा बरो. ताका लागून मातशें बसलें बसया म्हटलें. रांदपाचें जेवपाचें केन्नाय आसा हय का न्ही. खेळ खेळ खेळ. सो आयज इश्विकाक 7 मंथ कंप्लीट जाता. सो चिंतलें बारीकशें केक कितें घरान करतलें हांव. कित्याक शिवूय ना तोय बिजी आहा कामाक म्हटलें ताका आनी कित्याक त्रास दिवपाचें नाका म्हटलें. केक करतलें हांव बारीकशें. आनी आयजूच हांव चिंतलां की फोटोशूट करया म्हणून कित्याक न्ही उरता मागीर तशेंच तें ताका लागून. सो पळोवया आयज कशें कितें जाता तें पळोवया. आयज प्लॅनिंग केलां कितें कितें करपाचें पण तें प्लॅन सक्सेसफूल जाता काय ना तें पळोवया. ओके तो जस्ट ताका न्ही चॅस्टाक न्ही तें बेबी रब मेळटा विक्स बेबी रब तें मातशें लावपाक जाय मातशें बरें पडटा. ओके आतां हा बरो खेळटा. लागींच बस म्हणटा. आई अंबारी आपूण शावर घेवन येता आपूण ताका घेवन बसता आनी आयज रांदपाचें काम म्हाजें सॉरी. सो काल रातचें शिव 11 सुमार की 10:30 सुमार नुस्तें घेवन येयल्लो वेल्ली आनी मोरी डॅल्फिनोच्यान. सो रातचेंच न्ही हांवें जेन्ना हाडलें पळय तेन्नाच हांवें ते वेल्ल्यो न्ही उजरोवन दवरले. कित्याक खबर आहा सकाळचें न्ही जायना. तुमकां वेल्ली खबर आहा 1/2 किलो हाडलेलें ताणें तरी पूण मातशें खूब आसलेलें तें. रातचें न्ही म्हणजे डे टायम अशें जायना तें सगळें करपाक मागीर कळ्ळें न्ही असो टायम वयता. सो रातचेंच न्ही हांवें रितीन न्हिदलेलो मागीर सगळीं जाण आसलेलीं शिव बी आसलेलें न्हिदलो म्हटलें उठल्यार बी तुवें पळयतली. बेगिना बेगिना हांवें ते वेल्ली न्ही उजरोवन दवरले. सगळें बरें क्लीन करून मीठ बीठ लावून दवरलें. सो आतां फक्त म्हाका करूंक जाय वेल्लेचें हुमण आनी मोरी हाडलेले. मोरीची करी नाका म्हणपा लागली ते जस्ट फ्राय करतलें. सो अशें न्हू रे. आनी काल इश्वीक सामको क्रिसमस ट्री पळयत आहा खबर ना आतां कितें दिसता हितून कलरफूल दिसता लायट दिसता न्हू रे इश्वीक. हय पळयत आहा काल तो. सो चला रांदता. शिव येतलो जेवपाक बेगिना. सो म्हटल्यार रांदून दवरया न्हू रे. तूं खेळ आं आई येतली ओके आजी येतली तूं खेळ. चल या आमी किचनार बेगिना म्हणजे करी बीन म्हणजे रांदून बिरून दवरलें न्ही जाल्यार मागीर टेंशन ना. ओके चला. आनी जायते अशें म्हणजे युट्यूब फॅमिली विचारता मालवण कितें वचपा सारकें आसा. वचपा सारकें कितें वचोन तें 8 दीस रावपा सारकें आसा. इफ तुमकां शांती पीस रिलॅक्स जाय न्ही तुमी मालवण वचात. आमच्या भशेन आयज गेले आनी फाल्यां येयले अशें करनाकात कळ्ळें तुमकां न्ही. आमी आतां प्लॅन केला इफ आमकां खंय वचूंक जाय न्ही आतां जावचें ना नेक्स्ट इयर बीन वयतले आमी मालवण परत. एक 3-4 दीस रावन येतलें. खरेंच सांग तुमकां एक 3-4 दीस रावन न्ही एक बरें रिलॅक्स बरें मालवणी जेवण सी फूड आनी तुमकां सांगू थंय जेवण बीन अशें तुमकां घरान करून तुमकां मेळटा. घरान केल्लेलें अशें न्ही की रेस्टॉरंटान बीन ना. घरान केल्लेलें म्हणजे घरगुती जेवण तुमकां जेवंक मेळटा. तुमकां सांगता वचा तुमी केन्ना अशें टायम मेळ्ळ्यार बीन एक दीस जाल्यार एक दीस खातीर वचून तुमी यात. तुमकां एक बरें रिलॅक्स मेळटलें. बरें एक बीच सायड तुमी एक रूम बूक करात आनी एक बरें तुमी एन्जॉय करात. सांग तुमकां थंयसर न्ही एक सोऱ्याचो दुकान दिसचें ना. लोक अशें पिवन बीन भोंवता अशें कांय ना. एक सिंपल लायफ गांवचें लायफ तुमकां रिलॅक्स पीस शांती कसलें तुमकां कसलो आवाज ना गाडयेचो आवाज ना म्हणजे अशें तुमकां हें ना कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे कितें तुमकां इफ पीस जाय जाल्यार तुमी मालवण वचात इतलेंच हांव सांगूंक सांगता तुमकां.
ओके. सो एन्जॉय केलें आमी, एक दीस जाल्यार आमी खूब एन्जॉय केलें. अजून आमी जेवण पळय शिवनाथान न्ही तो सांगलेलें न्ही, शिवनाथान फर्स्ट टायम गेल्ली तेन्ना चिकन थाली घेतलेलें. अजून म्हाका ते याद आहा, हांवें कित्याक ते घेवंक ना, पण इतलें ते बरें आसलें चिकन थाली, चिकन सुक्का बरें टेस्टी केल्लेलें. सो म्हाका अजून आतां वचूंक दिसता. सो सांगलें शिवनाथान या आतां केन्ना वयता जाल्यार न्ही नोव्हेंबर डिसेंबर अशें वचात, कळ्ळें न्ही. पावसान वचनाकात. पावसान गेल्यार घेतलें बरें आहा तसो पावसानूय व्यू बरो आसा, पण तुमकां अशें भोंवंक मेळचें ना. गरमेन तर वचूंकूच नाका, मे म्हयन्यान तर वचूंकूच नाका गरमेन. वयता जाल्यार नोव्हेंबर डिसेंबर वचात, कळ्ळें तुमकां न्ही. तुमी एन्जॉय करतले. आमी एक रेस्टॉरंट पळयल्लें, आमी बिचार गेल्लीं पळय एक्टिविटी करपाक. बीच सायडीन बरेंशें हें आसलेलें रेस्टॉरंट म्हणजे रिसॉर्ट. खूब लायक जालें आमकां. म्हणजे रिसॉर्टच्या भायर म्हणजे व्हडलें रिसॉर्ट न्ही तें, धाकटें हावस कशें, घर कशें. फुडें बरें अशें ताका हॅमॉक म्हणटा, म्हाका खूब जाणां म्हटलेलें ते झोपाळो हॅमॉक म्हणून तें आसलेलें. म्हणजे बरें व्यू, म्हणजे कितें सांगू तुमकां, रिलॅक्स सामकें, एक मायंड फ्री जाता थंय गेल्यार, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तुमकां सांगता, खूब जाणां कमेंट केलेलें वचपा सारकें आसा. येस, वचपा सारकें आसा. 2-3 दीस तुमी रावा आनी एन्जॉय करात. ओके. चला आतां हांव करी करता. काल न्ही आईन हें केल्लेलें, तें आसता पळय मोटो रवो आनी चणाची दाळ घालून न्ही बेश्टें खीर केल्लेलें. जस्ट थोडेंशें आसा खाता आतां, म्हाका दवरला तें आईन. काल न्ही आईन केल्लेलें हें पळयात मोटो रवो, म्हणजे सोयेचो रोस काडून केल्लेलें मोटो रवो मागीर चण्याची दाळ घालून खूब लागता हें. ओके. आनी आमचे न्ही मसाला सोंपलेले, नुस्त्याक लावपाक न्ही मसाला सोंपलेले. जस्ट आईन न्ही आयज केला, नासलेले आमगेर मसालो. आनी हे मसाला शिवाय आमकां न्ही फीश फ्राय बरेंच लागना, सो इतलें करून दवरला. तो जालें. ओके. सो फटाफट करता. कांय तुमकां रेसिपी शूट करची ना, कित्याक ऑलरेडी तुमकां न्ही वेल्लेचें हुमण बी सगळें शेअर केलेलें आहा. हें पळयात, थोडें हांव काडटलें फ्राय करपाक, थोडें हुमणाक घालतलें. आनी मोरी न्ही जस्ट धाकटे आहा, बारीक बारीक पीस. हें पळयात. सो हेका मसालो लावन हेका फ्राय करतलें. ओके. चला करी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर वेल्लेचें हुमण रेडी. तो तिसरे आसलेले आमी सुका केल्ले पळय, जस्ट थोडेशे आसलेले, हेका मागीर ओव्हनाक घालून गरम करतलें. ओके. सो आनी सलाड केला हांवें न्ही फ्रिजीन न्ही स्प्राउट मूग आसा पळय, स्प्राउट हाडून दवरला. सो बरें पडटा सलाड केला. आमगे रितीक खाता, हेका खूब आवडटा हें. सो हें स्प्राउटेड मूग न्ही बरें हेल्थाक. आनी हें आसलेलें कुकुंबर, हें डिफरंट आहा कुकुंबर, जस्ट ग्रीन आसता आनी शॉर्ट आसता. सो ताका न्ही मीठ लावन दवरला. सो हें जालें. मागीर शिताक दवरला. नुस्तें मागीर फ्राय करतलें, टायम आसा. मसालो लावन दवरला हांवें हें पळयात, मोरीक आनी थोड्योश्यो वेल्ल्यो, मागीर ताका फ्राय करतलें. सो पयर न्ही आमच्या युट्यूब फॅमिलीक कॉल केल्ले, तुमी आसता भायर, ती येवपाची आसा. सो तिणें म्हाका सांगलें की मालवणी मसाला ऑर्डर करून दवर म्हणून. जस्ट आत्तां येयलो तो मालवणी मसाला. सो 2 पॅकेट हें पळयात, मालवणी मसाला 2 पॅकेट ऑर्डर करून दवरला, ती येतली. ओके. चला इश्यू मातसो न्हिदला, अशें व्हिडिओ एडिटींग करता, नुस्तें फ्राय करता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला. सो जस्ट न्ही वॉटरमेलन कट केलें. खूब दीस जालें हांवें न्ही ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केल्लें. कट करून खावपाक टायमूच ना, म्हटल्यार आतां कट करून दवरया. कट करून दवरलें न्ही फ्रिजीन तें मातशें बरें पडटा. घे ये बसला हांगासर. हें पळयात. आई म्हणटा आपण रेस्ट घेता का, घे रेस्ट तूं, हो न्हिदला हांगासर. हय, खा तूं सावकास. आई म्हणटा आयज आपण काय काम करू नाका, रेस्ट घेता का, घे म्हटलं रेस्ट. म्हाका कितें बाबूक घेवन बसल्यार पुरो, बाकीचें सगळें करता. आनी वॉटरमेलन सामकें स्वीट आहा. The next day. सो काल न्ही हांवें ब्लॉग कंटिन्यू करूंक ना, बाबू लागून मातसो क्रँकी जाल्लो. फूल डे घेवन बस म्हणटालो. पळयता पळय, घेवन बस, मातसो बसलो आनी काडटा, घेवन भोंव म्हणटा फक्त रे. आनी ताका खबर आहा न्ही, म्हणजे खोकली बी जाल्यार मागीर जिवाक कितें जाता तांकांच खबर आसता, हय का न्ही. सो काल आनी हांवें कांयच अशें कंटिन्यू करूंक ना. सो ताका जाल्यार थंडी, आतां म्हाका जाला थंडी. ओके. सो तुमकां सांगलें न्ही इशुकाक 7 months जाल्लें आसा. सो केक करतलें आयज. आयज न्ही हांव कॅरट केक करता. खबर आहा कशें करप तें, पण केन्ना हांवें कॅरट केक करूं ना. सो आयज करता, कशें जातलें कांयच खबर ना. ओके. बरें जावं ना जावं करून खावचें पडटलें. कळ्ळें न्ही. आनी तुमकां सांगलें न्ही आयज फोटोशूट बीन करतलें म्हणून, आयज जावचें ना फोटोशूट बीन, कळ्ळें न्ही. सो पळोवया नेक्स्ट डे केन्ना तरी. कित्याक खबर आहा म्हाका तें आजून काय हांवें प्रिपरेशन करूंक ना. म्हाका तें मातशें ड्रॉइंग बीन काडूंक जाय, कटींग करूंक जाय, कांयच करूं ना हांवें. सो आयज जावचें ना तें. ताका लागून म्हटलें आयज जस्ट कटींग करता आनी बारीकसोच व्लॉग तुमकां पळोवंक मेळटलें. कित्याक बाबू लागून काय अशें व्हडलें व्लॉग करना. ओके. सो कॅरट केकाक न्ही कितें कितें जाय पळय सगळें हांव काडून दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला. तो हांगासर पळयात हांवें न्ही 1/2 कप न्ही
कॅरेट ग्रेट करून घेतला तो हें आसा हाफ कप. आनी हांगासर न्ही हे पळयात 2 कॅरेट घेतला हांवें जे सायजीन न्ही धाकटे आसतले. इफ ते सायजीन सपोज व्हडले आहा जाल्यार एकूच कॅरेट घेयात. हे 2 घेतला हांवें आनी ताका अशें रफली अशें चॉप करून घेतला. सो हांगासर हांवें घेतला एक मिक्सी जार. तातूंत घालता हांव हाफ कप शुगर घालता. सो आतां न्ही हें आमी पावडर करून घेवया. सो हें पळयात फायन पावडर जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव चॉप कॅरेट घालता. सो आतां घालता हांव हाफ कप ऑयल घालता कुकींग ऑयल. सो आतां न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर हें पळयात फायन प्युरी जाल्लें आसा. ताका न्ही आमी सायडीन दवरुया. सो हांगासर न्ही एक घेतला बावल तातूंत घालता हांव तांती घालता. सो हांगासर न्ही हांव 2 तांती घेतले. सो आनी एक घालता. सो आतां घालता हांव हाफ टीस्पून सिनामन पावडर हें घरांत केल्लें हांवें. सो आतां घालता हांव 1.5 वनिला एसेन्स. सो आतां घालता हाफ टीस्पून वनिला एसेन्स. सो हांगासर न्ही हांवें 1.5 टीस्पून घातला वनिला एसेन्स. सो हांगा विस्करान ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही हांव घालता पिंच एक सॉल्ट घालता. चड ना थोडेशेंच आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मीठ घालून न्ही बरें एक 2-3 मिनटांनी ताका अशें बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी घालया कॅरेट शुगर मिक्सचर आमी केल्लें तें घालया. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां न्ही आमकां एक चाळणी घेवंक जाय. सो हांव हें घेतलां. तितून घालता हांव 1 कप मैदा घालता. 1 कप आनी हांगासर घेतला 1/4 कप. सो 1.25 कप मैदा घातला. सो हांगासर न्ही हांवें 1 टीस्पून न्ही बेकिंग पावडर घातला. कॅमेरा म्हणजे बंद जाल्ले कॉल येयल्लो. ओके सो हांगासर घातला हांवें 1 टीस्पून बेकिंग पावडर. सो आतां घालता हांव हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा. हाफ टीस्पून हांव घालता मीठ घालता सॉल्ट. सो बरें ताका पयलीं मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही आमकां हितून घालून घेवंक जाय आनी एकदांच वांगडा थोडे घालनाकात. जस्ट थोडे थोडे करून आमकां घालून मिक्स करून घेवंक जाय. सो पळय इतलें घालून घेता आनी मिक्स करून घेता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां आनीक उरलेलें घालता. सो परत ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी उरलेलें सगळें घालया. पळयात सो बरें ताका मिक्स करून घ्या आनी चड ओवर ताका मिक्स करनाकात. सो हें पळयात ताका बरें मिक्स करून घेतलां हांवें. सो आतां आमी घालया ग्रेटेड कॅरेट आमी ग्रेट करून घेतले घालया आनी घालून ताका बरें मिक्स करून घेवया. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही बटर पेपर लावन घेतला. सकयल न्ही पयलीं ऑयल लायला हांवें. आतां आमी हेजें बॅटर आहा पळय हितून ट्रान्सफर करया. करून घेयात. तो हें आमचें रेडी आसा. सो आतां हांगासर न्ही हांवें अवन न्ही प्रिहीट करपाक दवरला. एक 10 मिनटांनी हांव प्रिहीट करतलें.
सो 10 मिनटांनी आम्ही प्रीहीट केलेले आता दवरला आहे भितर आणि आता 180 डिग्रीन एक 30 मिनिट्स हांव बेक करतले मागीर पळोवया टूथपीक घालून. ओके सो हें जालें की मागीर दाखयता तुमकां. ओके चला. सो केक जाले म्हजे करून हांवें न्ही 35 म्हणजे 180 डिग्री 30 मिनिट्स दवरलेले. मागीर हांवें घालून पळयले नायफ बरें क्लीन आयले. मागीर बंद केले आनी तशेंच ताका भितर न्ही 10 मिनटां दवरले हांवें. मागीर काडले आतां दाखयता तुमकां. सो तें गरम आहा थंड जालें की मागीर आमी सेलिब्रेशन करया. आता कशें कितें सॉफ्ट जाला मातशें गरम आहे बरें थंड जावनी मागीर आमी कट करया. चला आता आमी केक कट करया कित्याक खबर इश्यू कितें खूब रडटा. सो म्हटलें शू येवचो ना शू कामाक आसा. सो म्हटलें आमीच कट करया दाखयता तुमकां कशें जालें तें. कशें जालें कांयच खबर ना पण मातशें अशें हांगासर सॉफ्ट आसा. पळोवया कट करून. आतां हितून दवरता. येस परफेक्ट. ओके कट करया. कट करून खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें की हांव मातशें. तो चला आमी कट करया. तो रडत आहे सर. म्हटलें बेगिना आयज मातसो जागो चेंज करया. आयज न्ही हांगा बसया. रे इश्वीक हय आयज सगळें हांगा बसला आमी केक खावपाक. हय कट करया मरे इश्वीक. येस इश्वीक मम्मीन केला केक. आयज तूं इल्लेशें खा काय जायना. इल्लेशें दी. चल म्हणटा मरे कितें म्हणटालो. Happy 7 months day to गे हात धर. Happy 7 months day to you. पुरो Happy 7th day dear Ishi Babu. पुरो वाडी कर नाका. राव रे हांव घालता सॉफ्ट. हां घे सॉफ्ट घाल. बरें आशा कॅरट Carrot cake. घे. अरे देवा जालें सेलिब्रेशन. ना इतलें व्हडलें दी नाका. ओके हांव न्ही कटींग करून दिता आईक बीन खावूंक सांगता तुमकां. ते इतलें घट दिनाका रे. सो हांगासर पळयात हांवें कट केला आनी तुमी पळोवंक शकता पळयात सॉफ्ट जाला केक. आतां खावून सांगता तुमकां. हांव दवरता. सो खावून सांगता तुमकां. बरें जालां काही म्हणटा. जालें गे सेम अशेंच न्ही निनश्का करून हाडटाले तुमकां खबर आहा. पण तेजे अशें सेम लागतालें. तेजे न्ही आनीक मातशें सॉफ्ट लागतालें पण टेस्ट न्ही सेम आसा न्हू गे. बेस्ट जाला. हांव चिंतलें जातलें काय नाका म्हणून. A1 जाला. खूब लायक जालें म्हाका. सो पळयतलें हांव क्रिसमसाक बीन करपाचें. हे तुमकां ऑलरेडी शेअर केला आनी क्रिसमसाक आनी शेअर करचें ना हांव. खूब बरें जाला. सॉफ्ट जाला मगे हां. बेस्ट जाला. आनी कांय ना. सो फाल्यांचे ब्रेकफास्टची तयारी करतालें पळय. फाल्यां करतलें हांव पोटेटो टाकून. जस्ट बटाटो हांवें बॉयल केला स्टफींग रेडी करून दवरता. ओके तो चला आयचो ब्लॉग कशें आसलें कमेंट करा. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करात शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. तुका मेळटा रे तूं बिजी आहा केक खावपाक. ताका कितले वेळ सांगला हांवें सोफार बसून खायनाका आयकाच ना. आई बाय म्हण. बाय म्हण रे नाका रे. Bye. I love you friends. Please you comment subscribe to my channel. तो पळयता. इश्वी बाय. जालो तूं 7 मंथ कंप्लीट. चला बाय. Bye.